तिसवाडी डोंगरे वाठारांत मसणभुंये वयल्यान वाद पेटलो आनी तो वाद बंदुकीचो फारपेट जाय मेरेन पावलो। आक्षे पुलिसांनी फारपेट करपी पीटर वाज ह्या 71 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक अटक केल्या। ह्या घडणुकेंत कोणाकूय दुखापत जावंक ना। डोंगरेवेलो गांवचो एक गट तांच्या मरण आयल्या फामिलीच्या वांगड्याक घेवन डोंगरेच्या पाद्री भाट ह्या वाठारांत लासोवपा खातीर आयले आनी थंयसर खाजगी सुवातेर झाडां मेकळी करपाक लागले। सुवातेच्या धन्यान आक्षेप घेतलो आनी ही ताची खाजगी मालमत्ता, हांगासर कसलीच मसणभूंय ना। पूण हांगासर तांची पारंपारीक मसणभूंय आसा असो वाद फामिलीच्या वांगड्यांनी घातलो। फुर्योज जाल्लो दुबावीत पीटर घरा वचून आर्म घेवन आयलो। तातूंत 5 गुळी आसल्यो। एक गुळ्याचो फार ताणें वाऱ्यार केलो जाल्यार दुसऱ्या गुळयेचो फार कागाळ करपी श्याम वेर्लेकराच्या पांयां कुशीच्या वचून जमनीत गेली। फारपेट करून आरोपीन थंयसून फुज्ज्यो काडल्यो। पुलिसांनी उपरांत पणजे वचून आरोपी पीटर वाजाची गुठली उखल्ली आनी गुन्यांवांत वापरिल्ली 25 बोर बंदूकय जप्त केली। जाल्यार हो वाद थंड जाल्या उपरांत थळाव्यांच्या त्या गटान त्या सुवातेर मडेल आसले। फुडले तपास आक्षे पुलीस करतात। डोंगरे तिसवाडी हांगासर मसणभुंयच्या प्रकरणान एक हिंसक वळण घेतलें। डोंगरे एक आयसोलेटेड जागो आसा, एक हिलटॉप एरिया आसा। थंयसर एक फॅमिली आपले एक फॅमिली एक मड्या घेवन येयले थंयसर लासोवपा खातीर आनी थंयसर वाट आपय थंयसर तांणी ते एका प्रॉपर्टीन झाडां नितळ करपाक तेंच्यांनी सुरवात केली। थंय त्या प्रॉपर्टीचो ओनर येयलो अक्यूज, तेजें नांव जावन आसा पीटर वाज। पीटर वाज थंय येयलो आनी तांकां आडयलें। तेंचे भितर भाचापाची जाली आनी ही जो मॅटर आसलो तो इतको वायलंट जालो। तो पीटर वाज अक्यूज आसलो तो घरा गेलो आनी आर्म घेवन येयलो आनी आर्म तेंचेर पॉयंट केलें आनी पॉयंट केलें ते केलें। पयलीं एकल्याच्या छातये कडेन पॉयंट केलें, मागीर तेणी सकयल काडलें आनी ती जमनीर तेणी आर्म मारलें आनी जो कोण तो कंप्लेनंट आसा श्याम, ते श्याम म्हणटा तो तेच्या पांयां पुंजून इतके लागून ते जमनीर पडले आनी थंयसर हो विशय तेन्ना एक व्हडलो वाद जालो। आतां हांगासर पुलिसांनी अक्यूज म्हणटा तो पीटर वाजाक, जो 71 वर्सां पिरायेचो, ताका अरेस्ट केला। तो मांडूर रावपी तेचे भाट आनी हे जो कोण जे फामिली थंय येयल्ली तेंचे मेंबराक ते लासोवपा खातीर डोंगरेची आनी तेंच्यांनी कंप्लेन फायल केला पीटर वाजा आनी हांगासर पुलिसांनी अंडर सेक्शन 504, 506, 307 ऑफ IPC आनी सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट ह्या सेक्शना खाला तेजेर एक FIR फायल केल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर अक्षयचंद समेत नार्वेकार।